आयच्या जी दुधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाची आयज जी मिटींग आसलेली त्या मिटिंगेक आमचो विशय आसलेलो जी वेबसायट आनी आमचो धंदो सुरवात करपा लागून जो आमचो ट्रेडिशनल बिजनेस आसा तो 2 तारखेक प्रत्येक 2 ऑक्टोबराक आमगेलो सुरवात जाता त्या संदर्भा लागून आमी एन्युअल जनरल बॉडी मिटींग आपयलेली आनी तेजे जे विशय आसलेले त्या विशयाचे नुसार आमगेली जनरल बॉडी सविस्तर सुरवात जाली। वेबसायट तुमची आसलेली ती कोणा कडेन आसा सद्या? जी वेबसायट आसा जे फाटले आमचे कमिटी मेंबर्स तांकां जो सर्वीस प्रोवायडर म्हणून तेजे विश्वासाचेर तेंच्यांनी जी सर्वीस प्रोवायडराक तेंच्यांनी वेबसायट दिल्ली डोमेन सकट आमची ती ते सर्वीस प्रोवायडरान तेजे मिसयूज केल्ली आसा कित्याक तो डायरेक्ट तो GTDCन गेलो तेणे एग्रीमेंट केलो आनी तेजे नंतर एग्रीमेंट केले नंतर आमचे मेंबर्सांक तेंच्यांनी हांगा विदावट कांयच इंटिमेशन कांय दिनासतना एक MOU तयार केलो आनी तेंची एक A4 पेपराचेर तेंगेली सायन घेतली आनी ते तेका MOU एटॅच केले। A4 म्हणजे सादी पेपराचेर? सादी पेपराचेर। ओके। आनी बाकीचे ताका जॉयन करून लायले ते लिगल डॉक्युमेंट आशिल्ले? सगळे लिगल डॉक्युमेंट आसलेले आनी तेजेर आमगेलो जो एक्स प्रेसिडेंट अशोक खांडेकर आसा तेणे तेजेर एकट्यानूच सायन केलेले आसा आनी तेणे आतां ह्या जनरल बॉडीक तेणे तेजी जे कितें हें आसलेलें जे कितें तेजो प्रॉब्लेम तो तेणे सविस्तर इन रायटींग दिल्लो आसा। आतां तुमची मागणी कितें आसा? आमची एकूच मागणी आसा आनी इन्क्लुडींग आमचे सगळे 431 जे ओनर आसा तेंची एकूच मागणी आसा जो GTDC कावंटर आसा ताका ठाम विरोध आसा आनी आमी आमदाराच्या प्रॉपर चॅनल आमी माननीय मुख्यमंत्री तेजे कडेन आमी मिटींग केलेली आसा। माननीय मुख्यमंत्र्यान आमकां एक आश्वासन दिलां आनी उतर दिलां की आपूण सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घेवन आमकां इन्क्लुडींग आमकां घेवन एक मिटींग अरेंज करता अशें म्हणून आमकां माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा आनी आमकां तेजेर पूर्ण विश्वास आसा खंय तरी एक तोडगो येतलो कित्याक आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक फक्त एक नजरे हाडला कितें म्हणून की 2 ऑक्टोबराच्या जो सिजन आमचो चालू जावचे पयलींच ती मातशी मिटींग अरेंज कर कित्याक जेणे करून आमगे लोक मातशे तितल्यान मातशे भायर सुटतले कित्याक लोक खूब त्रासान पडलेले कडेन आसा फाटलो सिजनूय ना आनी आतां हो सिजन तरी आमचो बरो जावचो अशें म्हणून आमी आशा बाळगिता आनी मुख्यमंत्र्यांचे आमचो विश्वास आसा। वेबसायट तुमचे कडेन समज दिली जाल्यार तुमी ती चलयतले काय प्रोवायडर दुसरो कोण दवरितले? ना पळय जसो कितें म्हणून आमचो जो एक्स प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी मान्य केला जे कितें आमी केल्लें आसा तें इन रायटींग तेंच्यांनी दिलेलें आसा हें ऑलरेडी हांवें हें लागू जाल्ले कारणान टुरिजम कमी जाल्लें आसा। हय भरपूर ताका लागून तुमी मागणी करता? हय आमची मागणी इतलीच आसा जो GTDC कावंटर जो आसा पळय तो GTDC कावंटराचेर एक मनशा फाटल्यान 257 रुपया घेता आनी ताका लागून आमचेर हांगा धंद्याचेर आमकां खूब परिणाम जाल्लो आसा कित्याक ऑनलायन आमी आमगेलो विरोध ना पूण जो सर्वीस प्रोवायडर ऑनलायन म्हणून करता तो ऑनलायन कशी ऑनलायन म्हणल्यार ते आदले दिसा जो गेस्टाचो तितून भितर आसपा जायो तो तेगेलो कांय ना जेन्ना ऑफलायनीचेर जेन्ना पळय गेस्ट येता तेन्ना आमकां धाडचें पडटा तेजे फुडें हेंकां ऑनलायन कर म्हणून तेगेलो तसो प्रॅक्टिकली तेगेलो रोलूच ना ऑनलायन म्हणल्यार तेगेलो रोल आसपा जाय न्हू बाबा हे इतली बाबा गेस्ट आपणे हाडल्या असो रोलूच ना सगळें आयकता की जिपाल्यान बाकी गेले 4-5 म्हयन्यात एक 7 ते 8 कोटीचे रुपयाचो फ्रॉड जालो तर तुमी ताजे बद्दल कितें FIR बी कितें करता? सत्य परिस्थिती आहा ती कित्याक 257 रुपया तुमी इंटू आतां 1 लाख वयर ट्युरिस्ट येवन गेल्लो आसा तेजेर इंटू करीत जाल्यार कळटा 257चे बायफर्केट आमी जाणा खंयचे 40 रुपीज जे आसा ते पंचायती वयता आनी 10 रुपया जे आसा पळय ते आमच्या असोसिएशनाक एक 50 रुपया हिशोब मेळटा 207 रुपयांचो आसा पळय तेजो हिशोबूच मेळना। आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा इन्क्लुडींग आमी पेपर सकट दाखयलेलें आसा हेजेर इन्वेस्टिगेशन मातशें सारकें करा आनी आमकां न्याय मेळोवन दिया आनी आमकां खात्री आसा माननीय मुख्यमंत्री कित्याक आमची ज्यो मागणी आसा पळय त्यो माननीय मुख्यमंत्र्यान आयकल्यो आनी आमचो आमदारूय आसलेलो आनी हेजेर तोडगो काडपा लागून तेणी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आपयला पळय हो तेगेलो जो डेटा आसा त्या डेटा भितर तो सांगता जीप चार्जीस 560 इन्क्लुडींग 5% GST म्हणटा DTO चार्जीस 10 रुपीज म्हणतो GTDC चार्जीस 150 आनी लायफ जॅकेट चार्जीस 40 ह्याचो हे सगळे पयशे तेगेलो 257 जो आसा पळय तो रिकॉर्ड
तो 257चे हे 40 रुपया आनी हे 10 रुपयाचो हे मेळटा. आमचे हांगा पयशे कट करता आनी आमकां ताजो रिकॉर्ड ना, आमकां GST सर्टिफिकेटूच ना, कळ्ळें. पयशे कट करता आनी हितून भितर तो दाखयता पळय 560 जर तूं GST 5% लायली जाल्यार तेजे 30 रुपया जाता, कळ्ळें तुका. 30 रुपया जाल्या आनी तो काडटा 40 रुपया आनी सांगता कितें आमगेल्याच पयशे काडटा आनी आमचे असोसिएशनाक दिता. हो जालो हांगा जालो आनी तो एक तेगेले रुपान सांगता कितें फॉरेस्टाचे हितून सांगता कितें की थंय आमगेले पयशे कट जाता, म्हणजे 10-20 रुपया कट जाता काय कितें, आनी पयशे आमचेच कट करून आमच्याच असोसिएशनाक दिता. हेजेर कितें आसा, हेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां सगळे डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग GST कावन्सील तांकां सुद्दां आपयलां, कळ्ळें तुका. फॉरेस्टाक आपयलां, सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटां आपूण हेजेर सुटावो करुया म्हणून सांगलां. आनी आमकां माननीय 2 तारीख पयली मिटींग जातली. 2 तारीख पयली मिटींग जातली अशें म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. कित्याक आमी नजरे हाडला कितें म्हणून आमचो धंदो 2 ऑक्टोबराक पारंपारीक धंदो आमचो 2 ऑक्टोबराकूच सुरवात करतले आनी हो बिजनस जो आसलेलो पळय तो आमच्या लोकांनी सांबाळून दवरला. हो सर्वीस प्रोवायडर हो हालीं येयला JTTCच्या नांवान हांगा लूट मार चालू आसा, कळ्ळें तुका. एज अ सेक्रेटरी सांगता की निलेश वेळीप प्रेजिडेंट आसा खरो, पूण ताजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा म्हणून तो प्रेजिडेंट आसा. असो न्ही की कोणी तरी हें केलां ताका करया अशें ना. हो विश्वासाचो पात्र मनीस आसल्यारच हांगा कोता येता. आनीक हो लोकांचो धंदो, बारीक लोकांचो धंदो, हो बारीक लोकांचो धंदो बारीक लोकांकूच घेवन फुडें वचपा जाय. आनी आमकां गोंय सरकाराचो जो माननीय मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी ताज्या सकल रावन आमी ताज्या आशिर्वादान हें काम हें सुरळीत चलयतले, हितून मातूय दुबाव ना. आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार दुधसागर हें पर्यटन स्थळ तितलेंच आसा, आमच्या अध्यक्षान सांगलां तितलेंच हें जागरूक देवस्थान आसा. कित्याक म्हणटा की कोविडाच्या टायमार खुबशे हाहाकार मातले, पूण हांगा ताज्या आशिर्वादान आमचे हो धंदो जावं लोकांच्या घरांत जे रोजी रोटी म्हणटा पळय ती सुरळीत तेणें ह्या रुपान पावयली. कांय ना खंयच्यान तरी हें करून थोड्यो ट्रिप्स करून आमकां दिल्यो. त्या खातीर हांगा कोणेंय कितेंय उलोवं, कोणेंय कितेंय करूं, पूण ताज्या आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षते खाली जाता तें जालेंच. ताज्याय मान ताजो रेस्पेदान तो आमकां आपल्या कृपेन कितें जाय तें आमकां वेवस्थीत दिता आनी हाचेर मातूय दुबावना. आनी परत एकदां सांगता की आमी 9 जाण जे मेंबर आसात ते लोकांनी इलेक्ट करून दिल्ले आसा, लोकांनी आमचेर विश्वास दवरलो आसा आनी ताका आमी पात्र वतले आनी खंयचोय अन्याय आमी हें करून सहन करून घेवचे ना. आनी अध्यक्षाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा, आमचो सगळ्यांचो पूर्ण विश्वास आसा.